म्हजें नांव रिटा रेगो. किर्तन 103 पयलें आनी दुसरें वाक्या. आत्म्या म्हज्या सरस्पराची स्तुती कर, म्हजें सगळें अंतस कर ताची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या सरस्पराची स्तुती कर, ताचे उपकार केदींच विसरनाका. आज म्हाका व्हरतो संतोश जाता सक्रामेंता मुखार म्हाका अर्गां स्तुती दिवं आनी म्हजी साक सांगूं. हांव म्हज्या मालगड्या पुताची साक सांगूं हांगा उबी आसां. म्हजो मालगडो पूत आयर्लंडांत ताच्या कुटुंबा सांगे वस्ती करून आसा. ती भाड्याच्या घरांत आसात. तांचे एक येवजण जावन आशिल्लें, तांकां एक तांचें स्वंत घर जायचें म्हणून आशा आशिल्ली. तांणी मस्त प्रयत्न करून पुराय एप्लाय केलें. तांकां थोड्यो तांच्या सरकाराच्यो रुलये प्रमाणे तांकां थोड्यो अडखळ्यो जाल्यो. ते दळ हांवें ब्रदर एलियासा लागीं मागूंक सांगलें. तशेंच हांवें सक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं मागलें. गेल्या त्या डिसेंबरान तांकां घर फावो जालें. तशेंच त्या घरांत वस्ती करचे अवकाश फेब्रुवारीच्या 9 तारखेर तांकां फावो जालें. हाका जावं सुम्याक जावं अर्गां आनी होगळाप. हांगासर आमी हरिएका ब्रेस्तारा आराधनाक येताना आमचे विगार भोवमानादीक बाप ओनील तशेंच ब्रदर एलियास हर एक बोटी आमकां उल्लेख करतात. तुमकां हांगासर ह्या मागण्यांत हजर जाल्ल्यांक देवाची आशिर्वादां दाराळ आसात म्हणून. ती साक सावन आज फेब्रुवारीच्या पयल्या हप्त्यान म्हजी धाकटो पूत बेंगलोरांत आसा, व्हडलो पूत आयर्लंडांत आसा. तांकां एकच हप्त्या भितर दोगांयकी तांच्या कंपनींत तांच्या कामांत वावरा क्षेत्रांत तांकां प्रमोशन मेळ्ळां. तें सांगूंक की हांव व्हरतो संतोश भक्तां सुम्यान जेजू काळजांत हांव अर्गां दितां. आमकां हांगासर हरिएका ब्रेस्तारा आमचे विगार तशेंच ब्रदर एलियास तांची आमचे आत्मीक वडावळीक तांणी दिवची शिकवण आमकां बरें मार्गदर्शन जावन आसा. तांकांय देव बरें करूं. तशेंच हांव सक्रामेंतल्या जेजू काळजांत हांव अर्गां दितां. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्यान जेजू. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्यान जेजू. महिमा तुका सुम्यान जेजू. स्तुती तुका सुम्यान जेजू.